गुड इवनिंग एवरीवन. हांव एडवोकेट सुनील, आम आदमी पार्टीचो लिडर हांगा वास्कोचो. आनी हांव सांगूंक सोदतां की आयज जे हांगा मॅनहोल्स जाला पळय तो एक हायटीर घातला आनी आख्ख्या मांगरान आमी मंगळूर जंक्शनार आहा, आख्ख्या मांगरान हे हायट आसा ते मातशे हायटाना. त्या खातीर कितें जाता की ह्या सायडीन जे व्हेकल्स आहा ते सगळे एकूच सायडीन यूज करता, एकूच सायडीन वयता आनी त्या खातीर हांगा एक्सिडंट जावपाचे खूब चान्स आहा. सो म्हाजें रिक्वेस्ट आहा आमचे जे कावन्सिलर आहा तांकां आनी आमचो MLA दाजी सालकराक की तेंच्यांनी हांगा लक्ष घालचें आनी हो एक जो हॅझर्ड आसा तो बरे भाशेन हो रेक्टिफाय करचे. आतां फुडें आमचे आम आदमी पार्टीचे जे 2 MLA आसा, क्रूज सिल्वा आनी वेन्झी वेगस, तांकां सुद्दां आमी मांडटले की हो एक इशू आसा आनी फुडले येता ते असेंब्ली सेशनान तेंच्यांनी घेवचे म्हणून. हांव रिक्वेस्ट करता मुबसिराक तेणी एक्सप्लेन करचें प्रॉब्लम कितें आहा ते. Hello, this is Mubasir. I'll just show you what's going on over here with this chamber. As you can see, this chamber over here in the middle of the road, this road should be 2 lane, but because of this chamber, you can just see the road has become 1 lane. No one is going by this left side, everyone is going from the right side, and because of this there is a traffic over here. Traffic has been created, and during daytime when the school is on, since the school and all is on, it becomes a very rush traffic over here because of this chamber. So my request is for the local municipality and the local MLA to please take necessary action on this, and this issue should be immediately resolved as soon as possible. आता हे फूल मंगळूर जंक्शनार हे जे चेंबर आहा ते हायटार आहा, त्या खातीर खुबशे लोकांक डेंजर आसा आनी जे 2 व्हिलर्स आसा आनी 4 व्हिलर्स आहा ते सडनली येवन ब्रेक मारता. कित्याक तांकां आपले गाडी साल्वार करपाक जाय आनी गाडी डॅमेज जावपाची आनी स्पेशली 2 व्हिलर्साक खऱ्यांनी खूब रिस्क आसा आनी त्या खातीर ऑथॉरिटीजाक मागता तेंच्यांनी डिसिजन घेवचें आनी हे बरे भशेन रेक्टिफाय करचें.